जोबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जोबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो तो हो: तूं सोर पदवेदार म्हूण हांव जाणो. तूं येवजिताय तितलेंय तूं करूंक शकताय. म्हज्या पलक्या उतरांनी तुज्या येवजण्याचेर हांवें काळोख घालो. म्हाका समजनान तसल्यो वस्तू हांव उलयलो, आनी म्हजे कुवेती आनी गिन्याना भायर आसलोल्या विचित्र वस्तूंची थाव घेवंक हांव वावुरलो. आदी आयकूनच हांव तुका वळखतालो, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलो देखून हांवें म्हणलोलें तें सोर पाटी घेता आनी धुळींत बसून आनी गोबोर घेवन दूख धरून प्राश्चीत करता. आनी सर्वेस्परान जोबाच्या नव्या बेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेळयो, 6,000 उंटां आनी 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 बायल काडवां इतले गिरेस्तकायेक तो पावलो. ते भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी 3 धुवो. पयले धुवेचें नांव पारवीन, दुसरेचें चांदिनी आनी तिसरेचें काळी बोवाय. आख्ख्या गांवांत जोबाचे धुवा इतल्यो सोबीत आनी बायलो नासल्यो. आनी तांच्या बापायन पुतां बाराबर तांकांय दायजीपणांत वांटो दिलो. आनी हाचे उपरांत जोब आनीक 140 वर्सां जियेलो. आनी ताणें 4 पिणके पर्यान आपल्या भुरग्यांची भुरगीं पळयलीं. उपरांत लांबाव जिवन म्हातारे पिरायेर जोब मेलो. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुज्या मुखामळाचो परसोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकूय. म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो परसोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकूय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां. म्हजे कोश्ट उपद्रे आयल्या ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परसोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकूय. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे ते हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजेर तळमळे धाडले ते विस्वाशीपणान धाडले. तुज्या फर्मणा प्रमाणे सगळी रचना तोखता, कित्याक सगळ्योच वस्तू तुजी चाकरी करतात. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परसोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकूय. हांव तर तुजो चाकर, म्हाका गिन्यान दी. तेन्ना तुजी खुशी म्हाका समजतली. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजुणी मेळटा. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परसोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकूय. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गींच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या ब्याचोर सीस खुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुजे नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालतें जालें. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गांतल्यान पडलोलो हांवें सैतानाक देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तळा मुसडूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयलोलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलेल्यो आनी सुपुर्ल्यांक त्यो उक्त्यो केलोल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घालेलें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो बगोर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो बगोर पूत. आनी बाप दाखोवन दिवचे पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसान वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आसले, पूण तांकां पळोवंक मेळना. आनी तुमी आयकतात ते आयकुंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयज आमी बाळका जेजूची सांत तेरेज, एक कार्मेलीट माद्र हिचो उगडास करता. ती 15 वर्सांची आसतना कॉव्हेंतांत भितर सरली. 1897 वर्सा टीव्ही पिडा तिका लागली आनी आपले सगळे कोश्ट मोगान सोंसले आनी मिशनरी वावराक ओरपिले. सप्टेंबराचे 30 वेर तिका 24 वर्सांची पिरायेर देवान आपल्या राज्यांत आपोवन व्हेली. सांत तेरेजाक खूब कोश्ट त्रास पडले आनी हे सगळे कोश्ट तिणें पाद्री आनी मिसावाच्या गांवांत वावुरतल्या पासत भेटयले. आयज पवित्र सभा तिका मिसावांची आस्कारीण म्हूण पाचारता. कोश्टा विरेत मुकूट ना. देवान जोबाक जायते देण्यांनी भरलो. सुमार 14,000 मेंढरां, 6,000 उंटां, 10 भुरगीं आदी. पूण एकाच खिणान हें सगळें नाच जालें आनी जोब कोश्टांक आनी पिडेक सांपडलो. तरी आसतना ताणें देवाचेर बावार्थ दवरलो आनी बरवंशान भरलो. बियास्तर शिसांक बरी खबर परगोटूंक आनी गोवाय जावंक कोश्ट त्रास भोगूंक पडले. पूण ते निराशी जावंक नात. आपलो वावर तांणी चालूच दवरलो. आमच्या जिवितांत कोश्ट त्रास येतात तेन्ना बावार्थाची आनी बरवंशाची मनशां जावंक सांत तेरेज जोब आनी बियास्तर शीस आमकां नमुने जातात. भोव मोगाळ बापा सांत तेरेजा भाशेन कोश्टा वेळार निराशी जायना जावंक पूण बावार्थ दवरूंक आमकां शिकय.